लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 4 वोळ 16 ते 30. तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवादीचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी तो पुस्तकाचो कवळो उसळी नासतना अशें बरयलोलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवळो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आयज तुमच्या कानार पडटांच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर ती म्हणूंक लागलीं, जुजेचो पूत न्हय रे हो? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेर्नवांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सत हांव तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सर्ग धांपून दवरलोलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपेता नगरांतले विधवेक काडून तांतलें एकलेय चडशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार जायतीं खोडकारां आसलीं, पूण सिरीच्या नामानाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून ताणें ताका नगरा भायर घालो. ताचें नगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार धांवन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मोदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.